म्हापशें नगरपालिकेन लायटीचें बील भरूंक नाशिल्ल्यान वीज खात्यान म्हापशें फुलां मार्केटांतले पावर कट केल्या. फाटले 4 दीस लायट ना, फुलांकारांक त्रास. म्हणून आतां आमच्या बाजारांत लायट ना 4 दीस जाले. 4 दीस जाले लायट ना. आमी काळोखान बसता, गोरमेन आमी उकाडटा, एका वाटेन फॅन ना, लायटीन हांगा काळोखान बसता. सांज जाली 5 जाली म्हणटकीर जळारी आमकां खाता एकदम सारक्यो. आनीक आमकां म्युन्सिपाल्टी आतां हें केलें, येयले लायटमॅन, लायट कातरून बंद केलीत आनी गेले लायट कातले. 4 दीस राव, 4 दिसांनी मागीर येतली म्हणून सांगूंक लागले आमकां. आमी म्युन्सिपाल्टी हे फावटी वचोंक ना, कित्याक ते आमी म्युन्सिपाल्टीन गेले म्हणटा आमकां ते कॅर करिना अशें. कित्याक जाणा हें करतात आमकां. कितले फावटी आमी वचून परतून येयले, सांगून येयले तांकां की सुशेगाद थंय कदेलीर बसता, बाजारान येवन पळयनात कितें जालां पळय तें. हांगा बाजारान जालां न्हू इटून ही सोंसपाची न्हू बाजारान जाल्यार. आता गरमी आणि काल एकादशी कोण ना बाजारात काळोख म्हणटात पळयतात कांयच दिसना. काळोख वयर पावस पेटे आणि सगळे काळोख भूक जालो. म्हजें नांव शोभा. लायट कितले दीस जाले ना? लायट आतां 4-5 दीस जाले. कोणी कट केला? लँडमॅनान कट केले. लायटमॅनान? हय. म्युन्सिपाल्टी कडेन? म्युन्सिपाल्टीन बील फारीक करूंक ना. पळय हांगा पळय आतां आमचें कोण भरना, इतले इबाड हो वेपार. हांगा काळोख जाता, गरमी जाता, हिने तिने पळयता, ही बरी पासून जाल्यार काळी जाल्या म्हणटा. 20 रुपयाची नोट दिल्या जाल्यार 50 रुपया दिल्या म्हणटा. मजगती म्हापसा मार्केटाचो चेअरमॅन म्हणटा बील खंय भरला. ते ड्यू डेट आसली 4/7/2025 आनी आमी 3 तारखेक चलन जनरेशन 3 तारखेक ऑलरेडी पे केल्लेलें आसा. हे बील जे आसा ते 4 तारखेक ड्यू डेट आसा आनी 3 तारखेक ऑलरेडी आमी पे केल्लेलें आसा बील. ती बसतात थंय फुलां घेवन विकतात सकाळच्यान सांज पर्यंत. तांकां मे बी त्रासूय जाला आसतलो, कारण क्लायमेटूय बरें ना, तांकां त्रास जाला आसतलो. हांव तेंच्या खातीर दिलगिरी व्यक्त करता. आनी बील जें आसा तें ऑलरेडी पेमेंट जालां आनी रिस्टोर लायट जातली, हितून कांय दुबाव ना. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.